आज ऑथॉरिटीची मीटिंग आशिल्ली तातूंत भितर एक 2-3 विशयाचेर डिस्कशन जालें. एक म्हणजे फाटीं डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ ऑफिसर हे सगळे येवन तांणी हांगा विजीट केल्ली. रिटेल फीश मार्केट एज वेल एज होलसेल फीश मार्केट, आनी तातूंतल्यान 2 जागे तांणी आयडेंटिफाय केले फॉर पुटींग अप बायोडायजेस्टर्स. सो इन प्रिंसिपली ऑथॉरिटी हॅज गिवन अप्रुवल फॉर पुटींग दोज बायोडायजेस्टर्स. सेकंडली हांगा एक बिल्डींग बांदपाचें आमी पयलीं ठरयल्लें EIA खातीर, म्हणजे ते फीश लॅबोरेटरी बी मिनिस्टर सुरेश प्रभू आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बी ताणें हांगा आयडेंटिफाय केलो. आतां हांगा बांदपाच्या वाट्याचें ते म्हणटात की GSIDC इज अंडरटेकिंग फूल दीस रिनोवेशन ऑफ होलसेल फीश मार्केट. सो इन प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हियर, एंड सिन्स द एंटायर होलसेल फीश मार्केट इज गोइंग टू बी द हब ऑफ fish, so it is decided that we shift this location to wholesale fish market and ask the GSIDC only to construct 700 square meter of built up area and give it to them. अशें एक मेन हें जालां. म्हणजे बेसिकली गार्बेजाचो इशू तातूंतल्यान थोड्या प्रमाणात सॉल्व जातलो आनी लॅबोरेटरी एक अवेलेबल जातली होलसेल फीश मार्केट. पयशे कितें वाडोवपाचे अशें केलां? पयशे त्या एक्झिबिशनाचे रेट पळय आशिल्लो तो खूब पयलींचो रेट आसा. तो कितें मागीर 40 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आशिल्लो. तो आतां सजेशन आसा की तो 60 स्क्वेअर मिटर करचो आनी एक्झिबिशन दिता आसतना डिमार्केट करून एरिया हँडओवर करची म्युनिसिपालिटी. कित्याक अशें लक्षांत आयलां की ते मागतात 4000 3000, डिमार्केट 3000 सारकी केली वचना, किंवा घालता आसतना ते 10000 ऑक्युपाय करता आनी मागीर थंय डिस्प्यूट जाता. पयशे दिवपा टायमार मागीर सदांच काचकेसांव जाता. सो ताणें म्हटलं आतां की एक आमचो कोणी जाल्यार ऑफिसर सारके डिमार्केट करतलो आनी म्युनिसिपालिटीच्या इंजिनियरा कडेन जागो हँडओवर करतलो. कितले दीस ते 8 दीस 10 दीस कितें, आनी देन अकॉर्डिंगली म्युनिसिपालिटी वील पे. आनी कितें आशिल्लें? We had it was suggested by our see what has happened is we had given them permission to occupy this place here, the cold storage area, but with the but they wanted to demolish the existing cold storage and build a new one. Now what we had the honorable minister had come to a conclusion and expressed his view that since the wholesale fish market of SGPD is located at Sarauli ward, Madel, is epicenter of all interstate and intrastate fish supply for the entire state of Goa, it is desirable to have a state-of-the-art laboratory come EIA's office in that premises. So he has expressed his view that the location of such an art laboratory in the wholesale fish market will boost the confidence of the public.